सरकारान मोपा विमानतळा खातीर घेतिल्ले जमनीत सगळो घोळ केला। 1/14च्या उतार्यांनी सगळे कोफुसांव जाला आणि मेल्ल्याच्या नावार सरकारान चेक काढल्यात असो आरोप मोपा विमानतळ पीडित शेतकरी समितीन केलो। सरकारान जमीन घेतना केल्ल्यो सेल डीड बोगस आसा आणि आमकां त्यो मान्य ना अशें समितीचो सचिव संदीप कांबळीन मंगळारा मिडियाक सांगले। जे 114 फॉर्मान टेनंट हा थंय 25 रुपया रेट आणि जे 114 फॉर्मान ओनर हा आणि त्या जाग्यार टेनंट ना ज्या जाग्यार तेका 60 रुपया त्यांनी दिले। ऑलरेडी सगळे शेतकार टोटली कोर्टान आहात आणि कोर्टान पेंडिंग आसता पेटिशन आणि हे सगळे अवॉर्ड करता। इतले फास्ट कोणा खातीर करता आणि कित्या खातीर? आमच्या जाणट्यांनी ते जमनी पर्चेसिंग केल्ले आहा आणि ते प्रूफ आहा आमचे कडेन। हे आता जाय ते ओनर येयले आसतले माझी जमीन म्हणून। तो देशप्रभू सुद्धा सांगतालो की पेडण्याच्या उदरगती खातीर आपण आपली जायती जमीन दिता, जाल्यार हांव सांगूंक सोदता की देशप्रभूची सुद्धा एक थोडी सुद्धा जमीन थंय ना। आमी जे पळय सेल्डीत काडला पळय तितून लक्ष्मीकांत पार्सेकर मेळ्ळा। इब्रामपूर वयता आसतना दावे सायडीक रबराचें प्लांटेशन केला आणि ते टोटल निखिल खलप म्हणून नांवार घेतलेले आहा आणि टोटल तो खलपाचो चेडो। आमचो MLA 1 नंबर 40 कित्याक तो सांगता राजेंद्र आर्लेकर स्पीकर इतलो फटींग आमकां सगळ्या शेतकऱ्यांक म्हणालो तुमचो कित्याक विरोध पळय तो यात आणि मेळात। आतां वर्स जाय गेले जुनान आपयल्ले दिसता। आमी गेले मेळ्ळे सगळे बसले। तो उलयलो बरो गोट कित्याक प्रत्येकाक विश्वासान घेता म्हणालो। पूण आतां वर्स जाय गेले जाल्यार विश्वासान घेवपाक तो पंचायत लेवल सगळ्या पंचायत 5वी पंचायतीन येता सांगले आणि आज पर्यंत पावंक ना। कायद्यांत बसता आणि गोरवांक मार लागनासतना शक्य जाता जाल्यार धिरयो करपाक हरकत ना अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान उलोवन दाखयला। गोंयांत कायदेशीर धिरयो करूंक दिवच्यो म्हूण आमदार विष्णू वाघान आपल्या मेरेन विशय पावयला। विष्णून सांगला ते प्रमाण तामिळनाडूंतल्या धिरयावेले केशीचे सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचो आपूण अभ्यास करतलो अशें पर्रीकार म्हणटा। आमदार कितेंय मागपाक शकता, कायदो सांबाळपाची जबाबदारी सरकाराची आसता हें तांणी स्पश्ट केलें। म्हाका सांगतालो तो धिरयाची सुप्रीम कोर्टाची तामिळनाडूची जजमेंट आहा पळय तें जजमेंट आमी गोंयाक लावंक शकता काय हाचो विचार करूंक जाय म्हणून। सो हां आसा अशें तो सांगता म्हाका। आय हॅव नॉट एप्लायड माय मायंड, आय वील चॅकअप इफ इट इज। तो एसेंब्लीनूय म्हणलेलो न्ही ताणें, पण म्हाका डॉक्युमेंट लागतलो न्ही। आय एम गव्हर्मेंट। सी यू आर एन इंडिविज्युअल सिटीजन, यू हॅव रायट टू क्लेम समथींग or demand something. Even an MLA has a right to claim something. I am government, so I have to check up every demand based on the legal footprint of the court. There is a difference between the two sides. पण शक्य हा जाल्यार करपाचो सरकाराची तयारी आसतली म्हणजे लिगली जाता कायद्यान आणि ह्युमॅनिटेरियन म्हणजे एनिमलांक इंजुरियस न जाणारे हे आसत जाल्यार ताचो विचार करपाक येता। रापणकारांक नुस्तेमारी बंदीचेर फेरविचार करपाची तयारी मुख्यमंत्र्यान दाखयल्या। सरकारान 2 म्हयन्यां खातीर घाल्ली नुस्तेमारी बंदी पारंपारीक रापणकारांकूय लागू जाता म्हूण रापणकार भियेल्यात। रापणकार मंगळारा मुख्यमंत्री आनी नुस्तेमारी मंत्र्याक मेळ्ळे। पारंपारीक पोनेळकारांक नुस्तेमारी बंदी लागना। वड्याक मोटर बसयल्यार रापणकारांकूय बंदी लागता। ही बंदी काडची म्हूण ते मागतात। 12 जूनाक मंत्रिमंडळाची बसका जावपाची आसा तेन्ना कितें तें थारोवपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलां। We had a meeting with Rapankars. They told us the difficulties, whatever they had to tell. We told them to wait for 2 weeks. The next cabinet will take a decision and will let them know. They want to go out during ban period also. We told them we'll take a decision soon and we'll let them know. CMan आमकां हें दिलां की 12 तारखेर कॅबिनेट मिटींग घेत म्हणून सांगलें आनी थिंगा डिसिजन कितें जाता तें 13 तारखेर सांगता म्हणून सांगलें। सो इतले दीस तुमी मातशें बंद रावय म्हणून सांग। डिसिजन जालें म्हणसर आपूण रोकडो सांगता म्हणून सांग कितें डिसिजन जाता 13 तारखेर सांगता म्हणलें। आमी थारायलां की सगळे आमी बंद रावतले आनी CMाच्या डिसिजनान रावपाक थारायलें। दिवचलच्या हॉस्पिटला वयल्यान थंयचो अपक्ष आमदार आनी भलायकी मंत्र्या मदलो वाद आतां गट भाजपा मेरेन पावला। दिवचलच्या आमदारान आनी दिवचल बचाव अभियानान कारणाशिवाय भलायकी मंत्र्याचेर टिका करप बंद करची अशें दिवचलचे गट भाजपान मागलां।
भाजपा सरकाराक आपलो तेंको म्हूण जाहीर करपी आमदार सावळ सरकारांतल्याच मंत्र्याचेर कित्याक आरोप करता तें कळना. दिवचले बरें हॉस्पिटल सगळ्यांकूच जाय आनी जातलेंच अशें दिवचल भाजपा गटाचो अध्यक्ष मनोहर शिरोडकार म्हणटा. कोणी यावे आणि टिपली मारून जावे, कोणी तरी रस्त्यावर उठ्ठलो मनीस आणि आमच्या आरोग्य मंत्र्याचेर जे भाष्य जे करता पळय तांकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की हे सरकार आहा, हे कणखर सरकार आहा, हे सादें सोंपें आनी स्वस्थ सरकार ना. कोणी रस्त्यावर येवप आनी आमचे आरोग्य मंत्री किंवा आमच्या सरकाराचेर जे टिका करतात, जे निर्णय आसात अपग्रेडेशन जावपाक जाय हे दिवचलकारांक दिसता तशें आमकांय सगळ्यांक दिसता. हांगासर दिवचलकारांक बरी सुविधा मेळपाक जाय, सेवा मेळपाक जाय, हो आमचो प्रयत्न आसा. म्हणून आमी वेळोवेळी आमच्या सरकारा कडेन ह्यो सगळ्यो मागण्यो मांडीत आसा. नित्य सुरू जाल्लें आसा हॉस्पिटल, टप्प्यान हांगासरली सगळ्यो सुविधा दिवचलकाराच्या भलायकी खातीर हांगासर केल्यो वता. हांवें एक प्रत्येक वेळा तुम्ही सगळ्यांनी नोट केला आसतलें की म्हाजो सरकाराक पाठिंबो आसा, म्हाजो सरकाराक पाठिंबो आसा म्हणून. अरे जर तर तुजो सरकाराक पाठिंबो आसा जाल्यार तूं प्रत्येक वेळा सरकाराचेर तुका टिका करपाची कांयच गरज ना. तुवें फाल्यां ह्या सरकाराचो तेंको काडचो अशें आमचें सगळ्यांचें जाहीर आव्हान आसा. अपग्रेडेशन एक्चुअली म्हणजे कितें? आता प्रायमरी हेल्थ सेंटर हें प्रायमरी हेल्थ सेंटर CHC जावंक जाय आशिल्लें, पण म्हाज्या हिशोबान जाल्लें जाल्यार तें 10 वर्सां पयलीं जावंक जाय आशिल्लें. आनी सगळे जाण डिमांड करुया की आमकां हेच्या फुडें फुडले फॅसिलिटीज जाय आनी तें हॉस्पिटल सफिशंटली व्हडलें आसा. आतां म्हाका दिसता पयलो मजलो आनी दुसरो मजलोच कामाक यूज जालो. त्यामुळे आनी एक मजलो आसा. वी कॅन डेफिनेटली अपग्रेड इट. अपग्रेड म्हणजे कितें तें पयलीं हेका अपग्रेड म्हणजे फक्त PHCचे CHC केलें म्हणजे अपग्रेड जाता अशें ना, पण PHCच आमी हायर ग्रेडीचे व्हरूंक शकता. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.